नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे एक आप्त संवाद कार्यक्रमाक आमगेले सक्कड वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेले आईचे एक आप्त संवाद कार्यक्रमाचे सोयरीण जावन आसा कोल्ली राष्ट्र ओमानाचे सलालांतू युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड अप्लायड सायन्सेस हांगा मास कम्युनिकेशन विभागाचे असिस्टंट प्रोफेसर जावन आसूचे डॉक्टर संस्कृती गुलवाडी शेणै हांनी. नमस्कार. नमस्कार शकुंतलबाई. संस्कृती, तुमका आमगेले आईचे एक आप्त संवाद कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आम्ही आता संवाद आरंभ करचे पुढे तुमगेल बद्दल थोडे माहिती दिवच्याक इच्छ पावता. डॉक्टर संस्कृती गुलवाडी हांनी ख्यात पत्रकर्ता तरंगाचे स्थापक संपादक जावन आशिल्ले दिवंगत संतोष कुमार गुलवाडी आणि तांगेल बायल श्रीमती सुदेशना गुलवाडी हांगेली सुपुत्री. मात्र नाही गुलवाडी म्हणलेले एक समस्त कुटुंबाची संगीत साहित्य कला हाजे एक कुळारशी तसल एक कुटुंबांतू जन्मलेली डॉक्टर संस्कृती गुलवाडी. त्यांनी आता 20 वर्ष तुकून ओमानाचे सलाला गावांत आसचे युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड अप्लायड सायन्सेस हांगा मास कम्युनिकेशन विभागांतू असिस्टंट प्रोफेसर जावन काम करता आसाची. हे मात्र नाही हाजे ओटू मस्त लेखन बरयतात आनी समाज सेवीक जावनूय ताणें काम करता आसाची. ताजे बद्दल पुराय आमी आनी क्रमेण आमगेले भास मुखार सितची तांगेले माहिती घेवया. आता सुरवेक संस्कृती, तुमगेले गुलवाडी कुटुंब म्हळ्यार अवतावळी सांगील म्हणके एक कले संगीत साहित्य हाका पुराय एक कुळार आशिल्ले अशी म्हणके. तुमगेलो आज्जो दिवंगत रत्नाकर गुलवाडी आणि तुमगेले बापम्मा, तुम्ही बापम म्हणता गी आनम म्हणता गी आनम्मा श्रीमती शशिकला गुलवाडी हांगेले एक भारी मोगाची एक हांतू तुम्ही वाड्डिले. तुम्ही तुमगेलो आज्जो मस्त संगीत वाद्य पर तयार करतालेची संगीत कलाविद तांणी अशी पळय. तुमगेले बाल्यपणांतू तुम्ही पळयलेले आज्याले संगीत वाद्याचे हाजे पळय तयारी नातल्यार तांणी तयार केलेले वाद्या बद्दल तुमगेले अनुभव थोडे वांटून घेत. सुरवेक विश्व कोंकणी केंद्राचे सकड प्रेक्षकांक नमस्कारू. शकुंतलबाई नमस्कार. नमस्कार. तेची तुम्ही सांगिल मग की गुलवाडी कुटुंबेंतू जन्म घेतिले मिगेल फुडली जन्माचे भाग्य म्हणी हेज. आणि सानपण दवरनू म्हाका मिगेल कुटुंबाचे खंयचे ते एक संस्कार आस ते म्हाका मिगेल अन्नाक मेळ्ळेले तशीची म्हाका तशीची थोडेपुणी मेळची तशी अन्नाने प्रयत्न केलेलो आस. तशें तांगेले तुम्ही सांगिल मग की साहित्य कले ताका पुरो मस्त एक नमून प्लॅटफॉर्म शे आशिल्ले. मिगेल मालगड्यां गेल घर रामंदीर म्हणू कोडयालांतू वेंकटरमण देवस्थानांतू भवंती स्ट्रीटार आशिल्ले. सो थंय फूड दवरनू रामनवमीचे परब आचरण करतना ते 9-10 दिसाचे एक नमून उत्सव ते विंगडचे एक तांकां अनुभव आसता आशिल्ले. सकड नाटक आणि व्हड संगीतकार पुरा त्या वेळारी तांणी तितलो व्हड संगीत नांव पावून आशिल्ली तरी मागीरी तांकां व्हड नांव आयिल्लें. आतां भीमसेन जोशी म्हणले आणि तशी सुमार सकड ते कलाकार थंय येवन तांगेले सुरवेचे परफॉर्मन्स दिलेले आस. आणि सो त्या मिगेल अन्नाने सानपणीन तू म्हाका केन्नाय सांगचे आशिल्ले तांगेले अनुभव नाटकाचे. एक मिगेल आज्जो रत्नाकर भट गुलवाडी तो समर्थ संगीत शाला म्हणून सांगून चलयत आशिल्लो. विंगड वाद्य आनी प्रवाद चुगत आशिल्ले. तशी त्या वातावरणांतू आनू मिगेल बाप्पा तांणी पुरा वटू व्हड जालेली मिगेल मावळणी पुरा. तशी त्या एक ऐकून सानपणांत आमी वचचे आशिल्ले ते खंयचे परबेक पुरा. ते ऐकून
त्यानंतर आमगेले अन्नाला अभिरुची तशी आशिल्ली. पत्रिकोद्यमांत आसल्यार जाल्यारी अन्नाले संगीत क्षेत्रांत जावो मस्त प्रोफेशनली हांव हें करच नाशिल्लो तरी ताजे हें मस्त आशिल्लें, माहिती मस्त आशिल्लें, ज्ञान मस्त आशिल्लें. तशी संगीत क्षेत्रांत जावो कले, नाटक, विंगड भास आनी भोंवचे तशी मस्त अन्नाने ताजे एक अनुभव आमगेले वट्टू शेअर केलेलो आशिल्ले आनी म्हाकाय ताजे रुची आशिल्ली अभिरुची आशिल्ली. तशें जावन म्हाका एक लायक ट्रेनिंग ग्रावंड म्हूण येद तशी मेळ्ळें. आणि तुमगेले अनमा श्रीमती शशिकला गुलवाडी हांगेले आसून तुमी आयकलेल काणयो नातल्यार पद तुमकां पाळ्यांक घालून जोय काडतना सांगिल्ली पद असल कसले उडगास आसा की तुमकां? म्हगेले आजी आनी अनमा दोगय एक मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी म्हूण येद. म्हगेल्या आज्याक मस्त सकड इंट्रस्ट आशिल्ले, मस्त सकड हव्यास आशिल्ले. होमिओपॅथी वखद करची जावो, मॅग्नेटोथेरपी, एक शिवणेचे, गार्डनिंगाचे, मागीर फुडल्या टायमार ते एक स्नो म्हूण करता आशिल्ली ते आनी करता आशिल्लो, रांदपाची उमेद आशिल्ली. त्यानंतर संगीताची कशी तांकां बाय बर्थ आशिल्ले म्हगेल्या आज्याक आनी अनमानय ताका मस्त सपोर्ट दिलेले. तशी तांगेले ते एक जीन्स की कशें की म्हाका तांगे लेवलार न्हय जाल्यार थोडे मट्टारी उमेद आसता. तशी म्हगेले अनमान आज जो हांव सान आसतनाची गेल्लो कॅन्सर जावन तरी अनमा हांव सुमार व्हड जायवर एक आशिल्ली आनी अनमाले ते प्रीती म्हळ्यार ते आज्याल अनमाल ते विंगडची ते सांगची तशी एक्सप्रेस करूं जायना थोडे शब्दा भितर. आनी म्हाका म्हगेले तेवें आनी एक भाग्य म्हूण येद. म्हगेले आन आनी बाप्पा दोग जाण चल्या चेडूं. तशी सुमार गॅपा नंतर हांव जन्मा येयली. तशी फस्ट चलये चेडूं म्हूण सांगून ते एक म्हणटात न्हय नाल्यार दवरल्यारी मूय व्हरतले, हातान दवरल्यारी कायल व्हरतलो म्हूण सांगून तशी म्हाका मोगान पळयले आनी देवा दयेन तशीची मुखार सुन येयली म्हाका मेळची प्रीती वात्सल्य पुरा. तशी वर्डीक जाताची म्हाका आतां तशीची म्हगेले बामणालगरची सुद्दां तशीची मोगान पळयता ती तें एक भाग्य म्हूण येद. सो तें भाग्य म्हाका मेळ्ळेलो आसा तो देवाक हांव कितले कृतज्ञता दिल्यारी म्हगेले कुळारचे आमगेले परिवार सदस्यांक जावं बामणालगरचे परिवार सदस्यांकय जाल्यार कितले हांवें कृतज्ञता दिल्यारी नोप्रो ते म्हगेले सुकृत फलच म्हूण येद. आतां तुमगेले अन्नाल बद्दल आमी हें करुया म्हळ्यार तुमगेलो आनू पत्रिकोद्यमाचे एक भीष्म म्हणूची सांगून घेतिल्लो मनीस. तरंग ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1983 ಆತುಕುನು ತಾನೆ 1999 ताई ताजी संपादक जावन आशिल्ली. तरंग वारक पत्रिकेचे प्रायोगिक संचिक तुकुनू आमी पुराय ताजी एक नमने पिश्यार पडलेची म्हळ्यार तांणी ते आरंभ केलो नमुनोची आनी तांतू प्रकट जावचे खंयचेय एक साहिती गेले फोटो एड्रेसू हे दिवचे क्रम मागीर ते साहित्यांक पुराय हांगा मणिपाला येवच्या करचे भोशा टी के रामराव तसल पुराय हांनी पुराय कादंबरीकार पुराय मणिपाला येयले नातल्यार व्हडोड आतां महिला साहिती गीता नागभूषण तांगेली एक कादंबरी येता आशिल्ली तशीच गीता कुलकर्णीले मागीर गीता कुलकर्णी म्हळ्यार आमगे शिवराम कारंताल मेवणी मागीर डॉक्टर वीणा शांतेश्वर तिगेल एक बंडाया कसगी नावाचे एक धारावाही येता आशिल्ली. मागीर नागतिहಳ್ಳಿ चंद्रशेखराले बानले मधुचंद्रके ते एक धारावाहिक फोर्ट आनी शूटिंग कोरून ಬಹುಶಃ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ आणि डी.जी. ಹೆಗ್ಡೆ तांगेले हे आनी कोरून शूटिंग आनी कोरून नातल्यार फणियम्मा सिनेमा वळारी नातल्यार उत्सव सिनेमा शूटिंग हांगाची चौथक्यान राजाल्ले वळारी म्हळ्यार आतां ते उडपी हाका सरवाला त्या वेळारी ताजी पुरो समग्र कथन अशी एक तरंग संचीक म्हळ्यार आमकां त्या नमने एक समृद्ध एक मृष्टान्न भोजन शी पूर रितीचे तांतू मेळटाले आनी मुद्दू मरी चित्र बरी म्हणून चेडवांक हे करूंक ड्रॉइंग करूंक आनी दृष्टी सृष्टी बिंबा प्रतिबिंबा असेल मंकण्णा सुमार नमन्याची पुराय हे पुराय आमी तरंगा थ्रू पळयले म्हळ्यार एक
सांस्कृतिक पत्रिकोद्यम म्हळ्यार कसले म्हळ्यार एक आमकां परिचय कोण दिलो म्हळ्यार पत्रिकोद्यम म्हळ्यार आमी आयच्या दिसा बरी राजकीयाची आमी पळयताची जाल्यार ही सांस्कृतिक जावनूय एक पत्रिकोद्यमाक एक आयाम आसा म्हणलेले आमकां कळलेले की संतोष कुमार गुलवाडीले तरंग वाज्य सुरू करतरी तसले एक अन्नाले सांगत्य लग्गी तुकून आशिल्लो तुमकां तुम्ही पत्रिकोद्यमाचे पाठ कसं शिकलेची अन्ना तुरो पत्रिकोद्यमाचे विषय अन्ना बद्दल सांगता म्हणल्यार मस्त सकड अन्नाने प्रयोग केलेलो आसा अन्नाक एक नमून ते तागेल प्रोफेशन न्ही आशिल्लें पॅशन आशिल्लें तशें जावन राती म्हणना दीस म्हणना 24 तास ताजे विशीं आलोचन करचें आशिल्लें आनी तागेले स्वताचे आरोग्य जावो बायलेक चेडवांगेल पशी चड तरंगच एक नमून बायल चेडू पुरो आशिल्लें तरी लायक कोन्न बॅलन्स करून व्हेल्लें अन्नाने आमगेल ओटू मस्त समय आमकां दिवच्या जायना म्हूण सांगून अन्ना खंय खंय प्रोग्रामांनी वचच्याक आसता आशिल्लें त्या वेळार आमकां सांगाती आपोवन व्हरता आशिल्लो आनी त्या टायमार तागेल अनुभवाचे विशय आमकां सांगची जावो एक तागेल ते एक दृश्टिकोन कशी आशिल्ले ते परत ताजे विचार विमर्श करचे सो त्या समयार आमकां ते ट्रॅव्हल करचे समयार आमकां ते एक बोधने म्हूण येद तशी तो बरे बापूस मात्र न्ही एक नमून फ्रेंड फिलॉसॉफर एंड गायड म्हूण म्हणटात न्हय तशी जावन आशिल्लो आनी अन्नाल एक हें आशिल्लें म्हळ्यार दृश्टिकोन आशिल्लो म्हळ्यार बरे स्कुला वचून कॉलेजा वचून आमी तें मात्र शिक्षण न्ही आमकां जिवनांतू मस्त सकड शिक्षण मेळटा म्हूण सांगून तशें जावन स्कूल तुमी चुकयल्यार येडिना म्हूण सांगून आमकां भायर भोंवच्याकांनी आपोवन व्हरता आशिल्लो भोंवच्या वचचें म्हळ्यार अन्नाल खंयची कार्यक्रमां वचचे आशिल्ले त्या टायमार आपोवन व्हरता आशिल्लो आनी एक म्हाका समवडगो आसा म्हळ्यार हांव SLCंत आशिल्ली आनी म्हगेलो भाव 7थांत आशिल्लो 7व क्लासांत दोगांकय आमकां पब्लीक परिक्षा तरी आमकां 45 दीस क्लास चुकोवन म्हळ्यार परमिशन घेवन आमकां भायल देशाक आपोवन व्हेलेले म्हळ्यार अन्नाक थंय इन्विटेशन आशिल्लें लेक्चर्साक आनी तशें जावन परमिशन घेवन आमकां आपोवन व्हेले सकडांनी आमकां निमकुचें आशिल्लें अरे तुमकां कशी अशी स्कूल मिस करयत असो म्हणून मार अन्नान एक सांगचें आशिल्लें बरे स्कुलाक कॉलेजाक सीमीत जावन आसची न्ही तांणी भायर वतना ताचे पशी चड शिकता ती ते अनुभव तांकां खंयचे मेळटा तांगेल मुखार जिवन एक ते मस्त उपयोग जाता म्हूण सांगून आनी एक म्हळ्यार अन्नान तुमी सांगिल्लें म्हाका प्रयोग आनी मस्त केल्लेलो आसा तरंगा पत्रिकेंत ते तुमी सांगिल्लें म्हाका आगले बानले मधुचंद्रिके ते सिरीज फोटो फीचर म्हणलें एक नवीन हें केल्लेलें प्रयोग सो तांतू त्या शुटिंगा टायमार हांव वता आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका तांत उमेदी आशिल्ली तशी केन्ना साध्य आसा की त्या वेळ वता आशिल्ली आनी मागीर आनीक एक प्रयोग केल्लेले पोस्ट कार्ड तावेल एक ते सान्याची पोस्ट कार्ड म्हूण येता आशिल्ले तांतू तितले पोस्ट कार्ड ते जाग्या भितरीची काणी बरोवन पेटोवका मिनी कथा संचिके म्हूण केल्लेले सो ते पोस्ट कार्ड्साचे पुरा मागीर फिल्टर करचे पुरा हांव केलेले तशी अन्नाल कामांत थोडे मटाचे हांव म्हणटा वेळ सान आशिल्ली तरी म्हाका कितले साध्य आसा तितले अन्नाक सहाय करूंक पळयत आशिल्ली एक अन्नान बरें इलाज जे मॅन्युस्क्रिप्ट प्रूफ रिडींग करचे म्हळ्यार अन्नाक अनुभव आशिल्ले एक्सपिरियन्स आसल्यार ते दुसऱ्यान कोणी एक वाचका आनी म्हळ्यार आमी बरे लेखक पण चुकी आमकां मना वचना मिस जाता तशी हांव जावो अम्मान जावो वाचून कशें स्पेलिंग मिस्टेक ग्रॅमर पुरो आसल्यार ते आमी करचे अन्नाक तशी सहाय करची आतां अन्नाल एक ताणें सुमार 40 लागी बूक हे केल्याची तांतू ताता तिंगण म्हळ्यार एक भारी एक उडगास जावन वरचे तसली एक दाखलो तो ते ताता तिंगण चिरडूवाले म्हळ्यार आमगेले कोंकणी बाळगिताचे एक हे ते हांतू सुमार 111 कोंकणी गीत संग्रह केलेलो आसा बाळाले ब्रह्मांड पळोवचे 110 आनी 1 म्हळ्यार 111 कोंकणी गीत संग्रह म्हणून ते भारी नांव पाविले पुस्तक हाजे सगळे प्रूफ रिडींग मात्र न्हय देवनागरीक ते ट्रान्सलिट्रेशन केलेले तुमीचे म्हण आयकले न्हय ताजी मुन्नोडीन तांत बरयलेले पळयला ताजे अनुभव थोडे सांग ते एक विंगड नमने अनुभव आशिल्ले म्हळ्यार अन्नाल हे ब्रेन चाइल्ड म्हूण येद अशी आमगेले
हें असं संस्कृती असं आमगेले रिवाज असं सांचेरडवांक पाळ्यांक घालतन जावो हम्म. खेळयतन जावो हम्म. सगळं मस्त पद असं ती हम्म. ते तशीची आमगेल मालगड्यांगेल ಒಟ್ಟು वच्चानच ते एक दाखल जावन आसका म्हूण सांगून अन्नाने एक आलोचन करून मस्त कष्ट पावलं मस्त फील्ड वर्कांनी कुरका जाले मस्त वय. जाणांक संपर्क करून हम्म. तशी ते पुस्तकांत पडल्यार मस्त जाणांगेल नांवांनी दिल्या वय. तांगेल सहाय्या मूलक ते ಒಟ್ಟು करचे साध्यते जाल्ले वय. आणि अशी आसच्यानच की आमी कन्नड गोत्तशिल्ल्यांक कन्नड लिपी गोत्तशिल्ल्यांक मात्र ते सीमित जावन आसका हम्म. आसच्यानच जाव म्हूण सांगून मागीर ते देवनागरींत तूं बरयल्यार कशी म्हूण ते एक विचार आयलो हम्म. तरी अन्नाक मागीर विंगड कामा मध्येन तांणी पुरा वेळ मेळना म्हूण सांगून मागीर हांव तशी तांतू देंवली त्या टायमार हांव कॉलेजांत आशिल्ली तशी रजेर आयिल्ली त्या वेळी ताजे काम आनी पुरा केले आनी ते एक लायक अनुभव आशिल्लो म्हळ्यार म्हाका इतलो सकट आसना आमगेले एक भाशेचे श्रीमंतिका म्हूण सांगून तावेल म्हाका एक नवो अनुभव जालो हा हा तशी आणि तांणी वापरलेले रेखाचित्र पुराय गंजीफाचे आमगेले रघुपती भट रघुपती भट्टूय तरंगा द्वारीच आमकां पुराय परिचित जाल्लो एक महान कलाविद ताकेल पूर रेखाचित्र प्रति पद हाकाय त्या चेरडाक पाळ्यांक घालची गी ताणें दूध पिवची गी नाही कसं गी गुरडून घेवन हे खेळची की तसं पुरो विंगड नमन्याचे एक चित्र तागेले भारी चित्र सुरवे पळोवया गी नाही पद सुरवे पळोवया म्हळें म्हणके तितली उमेद हाडची तसल चित्र आशिल्लें असल मस्त कलाविदांक ताणें एक नमने उजवाडा हाडले नवा गंजीफा रघुपती भट्टाले तो एक विभिन्न नमन्याचे कलाकार म्हूण येद म्हळ्यार गंजीफा कले आमगेले कर्नाटका राज्यांत मात न्ही विंगड राज्यांतूय आस ते ऑलमोस्ट एक नमून डाईंग आर्ट म्हूण येद ते ताणें रिवायव केलेले आनी ते मागीर अन्नाने गुर्तु काणू ताका मागीर तरंगांतू तागेले आर्टिकलांनी बरोवन मागीर तो मस्त प्रसिद्धी पावलो विश्वविख्यात जावन आशिल्लो हें म्हूण येत ताका वन ऑफ द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट गंजीफा आर्टिस्ट म्हूण येत फुडें आशिल्ले तरी लायमलायटांत येयनाशिल्ले तशें मागीर ताका त्या तरंगांतू तागेले आर्टिकलांनी येत ताची ताका मागीर भायर आनी वच्चाक भारतीय विद्याभवन लंडनांतू तागेले प्रदर्शन जाले तागेले कलेचे तशें मागीर ताका सुमार भायर इन्विटेशन्सांनी मेळ्ळे आर्तांची हाजी वेळारी आमगेले कुंभमेळा वेळारी तागेले ते एक्झिबिशन दवरलेले तशी मागीर हांग पुत्तिगे मठ उडपांतू ते गीता मंदिर म्हणून पुत्तिगे सोम्यान केल्लेले तांतूय तांगेलेंची हें आर्ट पुरा तशी आनी हे पुस्तकाक तशीच आमगेले गांवच्यान गेले कले खंयचे आमी कितलो साध्य आस की तितलो वापरका आनी तांकां आमी हे दिवका एनकरेजमेंट म्हूण सांगून तशी अन्नाले उद्देश आशिल्ले तशी हे बाळगीता म्हणकेची जनपद कोंकणी काणयो ताजे एक कुंड्या कुरकुळ म्हणून एक वय कलेक्शन मिगेले कास ही कोण आमगेल कासरगोडची कस्तुरी मल्ल्या ती मेन हे तांतू तुमगेला अन्ना नाही थोडे हे केला ते दोगांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळो संकलन वय तशी आणि काही कोंकणीक मस्त तांगेले योगदान पावत आशिल्ले नवा म्हळ्यार तांकां तितले कन्नडांतूय काम करूं आशिल्लें तकून कोंकणीक आमकां कितले मेळ्ळे तितले हे म्हणून लेखूं येता तशीच तांगेले चित्रापूर रथोत्सवा बद्दल एक भारी चंद एक पुस्तक हे बरी रथोत्सवा विषय मात्र सांगना तांतू खंयचे नमन्याचे हे आगम प्रमाण मागीर पंचरात्रागम मागीर वाद्य रथशिल्पा वर्णन आणि असले मस्त विषय बरी एक आजी रथोत्सवा विषय मात्र नाही प्रार्थने तुकून मंगला वरेन कसकसल चलता कसले आणि परमेश्वराक आणि पार्वतीक प्रेम कलह ते बागील काडचे त्या आमगेले हंतूय वेंकटरमण म्हळ्यार रथोत्सव वळारी माध्व संप्रदायांतू तांतू इथे कृष्णानी सत्यभामगी रुक्मिणीगी कोणगी बागील तडसिता ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಸುಕ ಪ್ರಶ್ನೆನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಶಿ ಕಡೆ ಹಂಗ ಪರಮೇಶ್ವರನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಧ್ಯಂತೂ ಇತಸಲೇಕ ಸಲ್ಲಾಪ ಚೊಲ್ಚೆ ये सर्व पूरा ये बुक अंते की इतले चंद कोरनो अन्नान तेदना एक नमने संशोधनात्मक एक दृष्टिकोन नवे बहुशः हे बुक बरयतना तुम्ही जायनेची गी हांव जोड फुडेची बरयले वय
जाल्यार ते मागीर इंग्लिशाक यें जालें इंग्लिशाक ताजे अनुवाद केलेलो आसा आं हां मालिनी मडी म्हणपाची म्हणून आं ताजे इंग्लिश हें केलेले आं हां अनुवाद केले तुमगेलो अन्नान परिचय केल्लेले कलाविदांगेल नांव सांगता सांगता म्हाका एक केदंबाडी जत्तपरई तांगेल एक ಬೇಟೆ ನೆನಪುಗಳು ಏನೇ ಒಟ್ಟಾರೆ एक ಮೃಗಯ ಸಾಹಿತ್ಯ म्हणटा पळय त्यात जय सुमार हे पुराय हंतू तरंग ಅಂತ इले पुरा उडगास येता उडगास करू गेल्यार मस्त आसा आता मी तुमगेल्या अन्नाले तुकून तुमगेल दिका येवया तुम्ही पत्रिकोद्यम सैकॉलॉजी आणि महिळा अध्ययन ह्या विषय घेवन तुमगेल BA केले जाल्यार तुम्ही बेंगळुरांत केले हे इती कारण ऍक्च्युली कशें सांगीत म्हळ्यार हांव सान आसतना मणिपालांत आशिल्ली मणिपाल कितले म्हळ्यार कॉस्मोपॉलिटन टाउन जावन आसा तरी एक नमून ताजे एक लिमिटेशन्स आसा म्हणून अण्णान कशें सांगली म्हळ्यार सिटी वचून राबल्यार ताजे एक अनुभव विंगडू मेळटा इंडिपेंडंट जावन आसच्याक जावं एक नमून जीवन आमी कशी एदुरसूं येद म्हूण सांगून एक अनुभव मेळटा तशी तूं व्हड्ड गांवां वचून शिकल्यार चांग म्हूण सांगून तशी सलह दिले आणि ताका समजावन चिना मंगळा म्हणून प्रोफेसर आशिल्ली तिगेल एक ती प्रिन्सिपल जावन आशिल्ली खंयची कॉलेज NM KRV कॉलेज म्हणून तांगेल थंय सब्जेक्टाचे ऑप्शन्स मस्त आशिल्ले तशी मागीर ते आमी फायनलायज करून तशी थंय वचून शिकिल्ली म्हळ्यार हांव न्हू मुंबय कामार आशिल्ली मेती फुडें मंगळूर होड जालेलो मागीर कामाक शिकूंक म्हणून मुंबय आशिल्लो तशी त्या मुंबयचे एक नमून फास्ट लायफाक अभ्यास जावन अन्नाक ते एक नमून विंगडची हे मेळ्ळे एक्सपिरियन्स मेळ्ळे सो तितले मटाच नाही जाल्यार तशीच कांय पुणी हे एक्सपिरियन्स मेळका आणि जिके इंडिपेंडंट जावन आसका म्हूण सांगून तशी त्या दृश्टिकोनार बेंगळुरा पेटयले आणि ते म्हाका लायक अनुभव मेळ्ळे म्हळ्यार विंगड नमण्यार अनुभव जाल्लो आणि मिगेल एक पर्सनॅलिटी म्हाका ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून सांगयेद म्हळ्यार सान गांवान तूं हळ्ळींद दिल्लीगे म्हणटात ना तशीची मणिपाल हळ्ळी म्हूण सांगू जायना तरी ते एक हे आसता हावस बापसूल एक मोगाचे गुडा आसून एक आकाशाक एकलेनेच ते पुरो मॅनेज करचे तशी त्या एक विंगड नमण्याचे म्हाका अनुभव मेळ्ळे आणि शिकिल्ल कोर्सस तशीची जर्नलिझम असो सायकॉलॉजी असो विमेन स्टडीज असो विमेन स्टडीज हांव शिकिल्ल खंयचे कॉलेज आसा थंय ते नवें तांणी इंट्रोड्यूस केलेलो आशिल्लो त्या टायमार विमेन स्टडीज म्हळ्यार कसो येता तांता ताजे अंडर तांतू त्या टायमार चिके पाश्चात्याचे इन्फॉर्मेशन चड आशिल्ले तरी हांव मागीर हें कशें केलें म्हळ्यार आमकां एक रिसर्च पेपर म्हूण बरोवचें आसता आशिल्लें मिगेले पुर्वजान बरयले गुलवाडी वेंकटराव म्हणून तांणी बरयले सुर्वेचे कन्नड कादंबरी इंदिराबाई म्हणून ते महिला कसं म्हणतात विमेन एम्पॉवरमेंट विमेन इमॅन्सिपेशन विधवा विवाह विषय आणि महिला शिक्षण ताजे विशय पुरो तांणी त्या वेळार बरयले आशिल्ले सो ताजे बद्दल हांव मागीर हें केलें अध्ययन करून तेगेले रिसर्च पेपर ताजे विशय बरयले आणि त्या टायमार त्या वेळचे तो इंग्लिश कलेक्टर कोण आशिल्लो तान्ने ब्रिटिशर आशिल्लो तो कोचमॅन म्हणून सांगून तान्ने ते इंग्लिश भाशेंतूय अनुवादय केलेले तशें आतां इंग्लिश भाशेंतूय आसा कन्नड भाशेंतूय आसा आणि ते कन्नड खंयचे नॉवेल आसा ते मैसूर युनिव्हर्सिटींत टेक्स्ट बुक जावन कन्नड स्टुडंट्सांक आसा म्हणून हांव ते टीच केला हांव थोडे काळ लेक्चरर जावन काम करताले तेन्ना BA ते हे आशिल्ले नॉन डिटेल म्हणून तेन्ना ते नावार एक प्रशस्ती तुमगेल्या अन्नान एक स्टार्ट केलेली गुलवाडी वेंकटराव स्मारक केंद्र म्हणून तांतू सुरू केलेलं आशिल्लें तांतू मागीर प्रति वर्स कांय न्ही कांय तरी कार्यक्रमांनी जाता आशिल्ले कोणी साहित्यिकांनी आपोवन हाडून संगीत कार्यक्रम तशी पुरो करचे आशिल्ले मागीर ते क्रमेण चलोवचे जायनी सुमार वर्स केले वय मागीर तुमी माहे मणिपालचे थंय MSc इन कम्युनिकेशन केलें म्हळ्यार हेच मास कम्युनिकेशन ते डिग्री नांव तशें आशिल्लें मास्टर्स इन सायन्स ऑफ कम्युनिकेशन म्हणून तरी आशिल्लें आमकां मास कम्युनिकेशनाची त्या टायमार विंगड कॉलेजांत पर MCJ म्हणटा आशिल्लें ताका मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिझम आनी MS कम्युनिकेशन म्हणून तशी ताजे डिग्री नांव दवरलेलें ओके मागीर मिडिया एंड कम्युनिकेशन ते म्हळ्यार हरिकथा एक
सामूहिक संवहनाचे एक माध्यम म्हणून दवरून घेऊन तुम्ही तुमगेल PhD प्रबंध बरेल ताजे बद्दल थोडे सांगा. हरिकथेचे हांवें एक विशय चूज करूंक कारण म्हळ्यार म्हगेले पिज्जो हरिदास शिवानंद भट गुलवाडी म्हणून सांगून तो हरिकथाकार आशिल्लो. आनी मागीर म्हगेलो आज्याल भाव दत्तात्रय भट गुलवाडी म्हणून सांगून तोय हरिकथ करता आशिल्लो. म्हगेल्या आज्यान हरिकथ म्हण न्ही तरी संगीतान तो आज्याल हें आशिल्लें. सो तें एक परंपरे आशिल्ले आमगेल कुटुंबेंतू. आनी आनीक म्हळ्यार त्या टायमार इलेक्ट्रॉनिक मिडिया नातिल कालार न्यूजपेपर TV रेडिओ पुरो नातिल कालार कशी त्यांनी मस्त जाणांक खबरी पावयत आशिल्ले एक समाजाक उपयोग जावची तसले माहिती आनी दिवयत आशिल्ले म्हणून सांगून त्या दृश्टिकोनार हे टॉपिक काडलेले शिकूंक. आनी भद्रगिरी अच्युत मामाले मस्त सहकारू आशीर्वाद मेळ्ळे त्या वेळार. आनी हांगा आमगेल दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांतू विंगड हरिकथाकारांक आनी पुरा मेळ्ळो तांगेल थोडे अनुभवांनी घेतले. तशी ते म्हण आतांचे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आस आमगेले आतां कम्युनिकेशनाचे नमून विंगडू आस. त्या टायमार ते खंयचेय ना आशी तरी तांणी ते एज अ टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन कशी वापरले, कशी तांणी मेसेजेस पुरा जानाक पावयत आशिल्ली. आनी ते एक नमून होलिस्टीक मिडियम आशिल्ले. बरे समाजाक संबंध पाविल मात्र न्ही, अवेअरनेस क्रिएट करूंक, एज्युकेशना विशयी जावो समग्र माहिती मेळत आशिल्ली तातूंत. आनी हरिदास जावन तांकां एक नमून विंगड कलेंतू तांणी परिणत जावन आसता आशिल्ले. पद म्हणचे न्ही, काणयांचे, पुराणाचे, संगीताचे, नाचू, वाद्याचे अनुभव. तशी तांगेले एक नमून मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी आसता. त्यानंतर ते कशी ते मेसेज पावयत, विषय पावयत म्हणून सांगून तेवे एक नमून ब्रॉड हॉरायझन आशिल्ले एक विशय. तशी मरान्नान ते सजेस्ट केलं आमगेल परंपरेन तो आस सगळ्यांकय मेळना हे भाग्य. तशी हे केल्यार कशी आमी म्हणून सांगून तशी मागीर आरंभ जालेले ते. त्या संदर्भात तुम्ही भद्रगिरी अच्युतदास हांका मस्त वेळा मेळनाशा परोची तांगेले संसर्गाचे बद्दल एक 2 वाक्य सांगे. भद्रगिरी अच्युत मामाल विषय सांगचे म्हळ्यार ताजे एक संचीक कोरका जाताले. एक एन्सायक्लोपिडिया ऑफ हरिकथ म्हण येद. आनी तांगेल ते अनुभव अनमॅचेबल. तांणी जावो तांगेल भाव भद्रगिरी केशवदास मामू तांणी मस्त सकड हरिकथे खातीर केल्लेले आस. आनी त्या एक हेंची विंगड आशिल्ली तांगेले. तांगेल हरिकथ आयकतना ताजे अनुभव आजीकय म्हाका हांव सानपणांतू तांगेल हरिकथ आयकुचे पुरो एक पंता उडगास येता. आतां खंय पुणी युट्यूबार मेळ्ळ्यार आयकुचे आस. कशी तांणी ते सांगचे नमुनो पूण आतांची करता सती तरी त्या एक नमून बेंचमार्क सेट केलेले आस अच्युत मामाने. एक नमने एक नडेदाड व विश्वकोश म्हणता पण एन्सायक्लोपिडिया म्हणल्यार करेक्ट. तांकां एक वेळा हांगा नेहरू मैदाना मंगळूरान तांगेले हरिकथा सप्ताह चलता आशिल्लो. ताजे उद्घाटन हाक प्रभाकर जोशी येईल, ख्यात यक्षगान आर्टिस्टांनी. तेन्ना तांणी एक सजेस्ट केलेले भद्रगिरी अच्युतदास म्हळ्यार एक नमने युनिवर्सिटी आशिल्ली म्हणके तांगेल बद्दल कोणें एक रिसर्च कोरका म्हण. म्हाका तुमकां ते संदर्शन करूं वच म्हणटाना बायोडेटा पळयतना हरिकथा विशय घेवनूच एक संशोधन केलेली मनीशी म्हणून कळतना म्हाका मस्त खुश केले. तांतूय भद्रगिरी मामाले मस्त संसर्ग आसून घेवन तुमगेले PhD महाप्रबंध मंडन करूंक तुमकां मस्त सहाय जाल्लो म्हळें आयकून. आनी तांणी गत जालेले वेळार एक तांगेलो वयर एक भारी एक चंद लेखन तुम्ही बरयले नवे पुरंदरदास नानुकंड पुरंदरदास म्हणून. ते मेगल एक भाग्य म्हण येद. म्हाका तांगेल एक आशीर्वाद मेळ्ळे म्हणून सांगून ते एक लायफ टायम मेमरी म्हण येद. वय तशी. मागीर तुम्ही इंटरनॅशनल डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ते केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी UK चे एक केले. ते म्हळ्यार अशी ऑनलायनार करूं जाता की ते कशे ते हांगा म्हळ्यार तांगेले एफिलिएशनार केल्लेले. ते म्हळ्यार आतां IT युगांत आसत आमी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी युगांत आसत. तेचे सावन अपडेटेड आसका म्हणून सांगून ते केल्लेले. तशी म्हळ्यार मिगेले हे कॉन्सेप्ट कशें म्हळ्यार आमी कॉलेज जाल्ले डिग्री जाल्ले
मास्टर्स जाले म्हूण सांगून शिकून जाले म्हूण सांगून आमी ते समजून घेवच्यानच वय ते कंटिन्यू जातच का हम्म. तशें हांव स्टुडंट ऑफ लायफ म्हणचे हांवें वय वय बरे अमके कॉलेजाचे के हम्म. स्कुलाचे स्टुडंट मात्र न्ही वय केन्नाय प्रति दीस शिकू आसता वय प्रति घडये शिकू आसता वय आमकां परत कसं म्हळ्यार तेच कश्ट जाला आमी परत सन्न चेडूं आमगे लागीं नेबर चेडूं सन्न आपोवन आमगे मोबायलांत कसले एक चेडूं आसल्यार वय. अरे हे कसं पळ रे हे म्हण आमकां कसलेंय गोतना ते पर्यंत वय. अपडेट आमकां कोण घेवच्याक मस्त अगत्य आसा वय. तशी मागीर तशी तुमी भीष्मा स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम हाजे द्वारा मास्टर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम म्हळेली हे एक नवे विशय म्हाका कसो इंडियन नॉलेज सिस्टम म्हळ्यार भारतीय ज्ञान हा. प्रणाली म्हूण सांगून हम्म. आमगेले भारत देशांतू एक हम्म. भरत खंडांतू हम्म. कितले सकड हे व्यापक जावन आशिल्ले विज्ञान खंयचे फील्ड घेतल्यार गणित जावो हम्म. समाजशास्त्र आसच्या पुरो हम्म. आर्किटेक्चर आसच्या पुरो हम्म. खंयचे A to Z खंयचे आमी विशय घेतल्यार हम्म. आमगेले फुडली ऋषी मुनियांनी हम्म. पुरा ताजे विशय अध्ययन केलेलं एक ते आमकां ते सांगतना शास्त्र पुराण म्हणून दिसच्या पुरो वय तरी ते आमी डिकोड कोण पळयतना हम्म. तांतू कितले सकड सायन्स आस कितले सकड थियरीज आस म्हूण सांगून आमकां कळटा हम्म. तरी आमगेले शिक्षण पद्दतींतू आमकां तें पुरो शिकच्या मेळ्ळी हम्म. म्हळ्यार ते विंगड कारणां हम्म. ती आतां हें पुरो इंट्रोड्यूस जाल्लेली मिती मागीर हांव लेखला आमकां खंयची ते मेळ्ळी त्या टायमार आतां पुणी हम्म. कळका ताजे विशय भारतीय जावन एक ताजे ज्ञान आसका हम्म. आणि आमगेले ऋषी मुनी आमगेले कॉन्ट्रिब्युशन कितलं आस त्या जगांनी आयडेंटिफाय करणे की एक्नॉलेज करनास अशना डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोत्तस हम्म. तरी डायरेक्टली एक्नॉलेज केल्लेले मस्त उणे आस हम्म. तशी ते आमी भारतीय जावन आमी ते आयडेंटिफाय करून हम्म. आमी ताजे बद्दल ते कशी मुखार सून व्हरयेद हम्म. कशी आमगेले दिननित्याचे जिवनांतू जावो अध्ययनांतू संशोधनेन तांणी पुरा कशी ते कार्यगत करयेद म्हूण सांगून त्या दृष्टिकोनारी हांव शिकया म्हूण सांगून तशी हें केलेलें तरी हें एक म्हाका एक अनुभव जालो म्हळ्यार हें जस्ट एक ट्रेलर मात्र म्हूण सांगून आनी एक जन्म पावचना आमगेले देशाचे आमगेले कले संस्कृतीचे विशय ते कितले ताजे विशय कळटा की तितले आमकां अरे इतले सकड आस एक जन्म पावना न्हय हाजी आनीक मस्त फुडें सुरू करता आशिल्लें शिकूक म्हूण सांगून तशें दिसता तशीची मागीर तुमकां लग्न जालें डॉक्टर गणेश शणै होसमार हांगेल सांगाता एक लग्न जावचें म्हळ्यार सगळे एक कुटुंबाक आपणेवचें न्हय आतां तांकां एक नवी सून मेळटा गणेश शणैक एक नवी म्हळ्यार बायल मेळटा अशी मागीर तुमकां जालेले चेडवांक एक हावस मेळटा तसली एक एक बांधव्य हे कोण घेतिली एक कुटुंब तुमगेलें ताजे बद्दल एक थोडे सांगा तुमगेले बामण तुमगेले इतली पुरा अभिरुचीक तुमगेले विभिन्न आसक्तीक पुराय कशी एक बॅकबोन जावन आस हे पुराय आनी तुमगेले माय माव हे बद्दल पुराय ते एक विशय आमी ते आमगेले जन्माचे भाग्य म्हणयेद तशी मिगेल बामण जावन डॉक्टर गणेश शणै आनी ताची मिगेले जीवनाचे विंगड अध्याय म्हणयेद 9 अध्याय म्हाका नवे अनुभव आशिल्ले आनी तांगेल व्हड फॅमिली तशी तेवे एक हांव कशी एडजस्ट करतली म्हूण सांगून म्हाका भंय आशिल्ले तरी मिगेला पशी तांणी म्हाका चड हें केलें प्रिती दिले विश्व हें दिलें वात्सल्य दिलें तशी हांव एक नमून विंगडाची म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळें जिवनाचे मिगेले मायेल अनुदान तांतू मस्त आस म्हळ्यार मस्त सकड आमी ते एक स्टिरियोटिपिकल माय म्हणू ते आमगेले इंडियन हांतू मायंडसेटांत आस ओके माय म्हळ्यार अशी आसता सून म्हळ्यार अशी आसता म्हणू तरी मिगेल मायेन केन्नाय तशी एक नमून हें करली म्हाका दुवेल मंकेचे की दुवांगेल पशी चडची म्हाका मोग दिला तांकां तेग जाण दुव आसात म्हाका 3 नंद तरी दुवांगेल पशी म्हाका एक वांट चड मोग दिल्या म्हणयेत आनी मिगेल बामणाल जावो नंदांगेल जावो सहयोग सहकारू मस्त आस ते हांव मस्त पण सांग तशें दिसता तरी ते पूर्वजन्माचे भाग्य म्हणयेद तशी आनी मल बामणान डेफिनेटली तांगेले हें आसल्यार तांगेले वृत्ती विंगडाची डेंटल सर्जन जावन आसा ती तरी मिगेले आसक्तीक अभिरुचीक आनी पुरो तांणी बॅकग्राऊंड सपोर्ट कितले साध्य आस की तितले दिता ती
तशी आणि चेडवां म्हाका जवळ चेडवां सनातन आनी सार्थक म्हणून तांणी तांगेले नमण्यार मस्त कॉपरेटीव आसा ती आनी सान दवरनो आमगेले एक म्हळ्यार मुगेल माय मुगेल सांगाती आशिल्ली मांव ओगी गेल्ले ती तरी मायेल जावो बामणाले चेडवांगेले मस्त सहकार आशिल्ले आनी आमी परदेशांत आसल्यारी आमगेले ते कुटुंबे वट्ट ते खंयचे एक अन्योन्यते आसा ते तावेल कशी आशिल्ले आतांय तशी चोल नायल्या ते आमगेल पुण्याच म्हणये चेडू कसं करताची तांणी जवळ आतां एकल्याले अंडर ग्रॅज्युएशन जाल्ले सायबर सेक्युरिटी इंजिनियरिंग आतां इंटर्नशीप करतास आनी एकलो सार्थक म्हणून तो कॉमर्स फिल्डांत आस तो मास्टर्स करतास दोघय थंय तुम छोटू आसा न्ही आमगेले ओटू आशिल्ली 12th ते सेकंड PUC ते ओटू आशिल्ली मागीर शिकचे खातीर म्हूण सांगून भारताक आयली मागीर आतां परदेशांत आसा तुम्ही सुमार एक 25 चड राष्ट्र म्हळ्यार विदेशांत तुम्ही पर्यटन केला आणि देशांतूय तितलेची भोंवील आसाची हाजे बद्दल खंयचे खंयचे देश म्हणून पुरा सांगता म्हूण ना जाल्यार प्रमुख आणि हे कशे तुमगेले हक्का चड सहाय केले तुमगेले या आसक्तीक खंयचे उद्देशान तितले प्रयाण केल्ले तुम्ही प्रवास केले हे बद्दल सांगा हाजे विषय सांगता जाल्यार हे मुगेल अन्नान घालेले एक फाउंडेशनच म्हूण येद म्हळ्यार पुढे सांगिल मग मला अन्नाने खंय वत आशिल्लो थंय पुरो आमकां आपोवन व्हरचें आशिल्लें म्हळ्यार तें एक नमन्या शिक्षणाची म्हूण सांगून तशी देवादयेन मुगेल बामणाकय ट्रॅव्हलिंगाची मस्त उमेद आसा आसक्ती आसा तशी आमी मागीर चेडवांची केहोट जाताची म्हळ्यार मस्त सान आसतना तांकां सांगाती आपोवन व्हरचें म्हळ्यार तांकांय तोंदरे आमकांय तोंदरे जाता तशी ओटूच मागीर तांकां एक 6 वर्स म्हणटना आमी भोंवच्या सुरू केलेले वर्स आमगेले रजेन तूं खंय पूण एक देश सिलेक्ट करून तशी भोंवचे आशिल्ले हाजे उद्देश मुख्य जावन म्हळ्यार एक चेडवांक विंगड देशाचे ते संस्कृती कशी आसता म्हूण सांगून तें कळका आनी ताजे तांगेले ते एक मानसिक विकसना कशी आसता तें हें जाता ब्रॉडन जाता तशी त्या दृश्टिकोनारी आमी हें सुरू केलेलें अशी भोंवच्याक प्रति वर्स आमी एक देशा वचचे आशिल्ले आनी ते आमगेले पर्सनल आसक्ती मात न्ही मुगेले प्रोफेशनाकय ते मस्त म्हाका सहाय जाले म्हळ्यार म्हाका मुगेल क्लासांत सांगतना उदाहरण दितना पुरा आतां वाचून सांगूकय पळोवन अनुभव केलेले विशय सांगूकय मस्त व्यत्यास आसा सो तशी मुगेल मस्त ते हेल्प जाता आशिल्ले आतां आनी एक देशाक कॉन्फरन्साचे मूलक तशी प्रयाण करूं आशिल्ले जपान म्हणल्यार एक साऊथ आफ्रिका अमेरिका तशी वचचे आशिल्ले आनी भारतांत तूं सांगिल इतलो नोप्रो एक जन्म पावना भारताचे आमगेले अगल उद्दागल पळोवच्याक तशी ते हाजेर आमी भोंवच्यांनी पुरो केले आणि आता तुमगेले बदल तुम्ही करता सुची उद्योगा बद्दल निमगेनी ताजे बद्दल थोडे सांगा तुम्ही मस्त पेपर्स प्रेझेंट केल्याची तुम सुमार अवॉर्ड्स आयल्यांची ताजे बद्दल आनी सांगा प्रोफेशनली हांव एकेडमिशियन जावन आसा मगल हांव जर्नलिझम इंडस्ट्रींतू आशिल्लो म्हळ्यार प्रोफेशनल जर्नलिझम करता आशिल्लो हांव एकेडमिक्सांत आयली म्हळ्यार डॉक्टरेटांनी करना फुडें तशी आनी मुखार सुनू ते जर्नलिझमांतूय थोडे आतां करतास बट आनी मुखार सून शिके चड करता म्हणून आसा आनी रिसर्चाचे कशें म्हळ्यार ते एकेडमिक्साचे पार्ट अँड पार्सल ऑफ एकेडमिक लायफ म्हणून संशोधन करता आसता खंयचे न्ही खंयचे पूण विशय सोदून तशी तांतू देवादयेने कॉलेजांतू हांव अशी काम करची युनिवर्सिटींतू तांणी ते आयडेंटिफाय करून बेस्ट रिसर्चर म्हणून सांगून तांणी एक हें दिलेलें एवॉर्ड दिलेलो आसा आनी ते मुख्य म्हळ्यार आमगेले मास कम्युनिकेशन आनी आतांचे टॉपिक्स पुरो आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक्नॉलॉजी सस्टेनेबिलिटी ताजे बद्दल पुरो केलेलो आसा आनी एक ओमान गव्हर्मेंटाचे एक ग्रँटय मेळ्ळेले सो ताजे मुलकय पेपर प्रेझेंट केले आनी अंतू पब्लिकेशनय जाले तशी आणि तुम्ही मस्त कन्नड पेपराक तशीच इंग्लिश पेपराक पुरा मस्त लेखन बरयल्याची ही लेखन पुरा तुमकां बरोवच्याक टायम गिमा पुरा कशी तुमगेले एडजस्टमेंट आनी कशी ते एक म्हणतात ना इट इज नॉट दॅट वी हॅव टू फायंड टायम वी हॅव टू मेक टायम म्हणून तशी सो कशी पूण कोरनो
म्हळ्यार कांय पूण एक आमगेले योगदान आसका म्हूण सांगून आतां अन्नान केलेले इतले करूं जाय ना तितले अंतू वायड स्पेक्ट्रम अंतू तरी थोडे पुणी कोरका म्हूण सांगून तशी एक प्रयास करतस तशी. तशी मागीर संस्कृत उत्सव म्हूण एक तुमी ओमानांतू ताजे बद्दल सांगात. ते कशें जालें म्हळ्यार संस्कृत विभाग म्हूण आसा इंडियन सोशल क्लब म्हूण आमगेले ते सलालांतू आसा सामाजीक एक ताण ते सो ताजे अंडर संस्कृत विभाग म्हूण आसा सो तांतू संस्कृत म्हळ्यार कशें जाता आमगेले सगळेची राष्ट्रव्यापी म्हूण येद अमके राज्याक सीमित जाल्लेले न्ही तशी ते हांतू दृश्टिकोनार आमी ते संस्कृतोत्सव म्हूण सांगून केलेले फुडली वर्स तांतू सकड राज्याचे जान ते कोण कोण आसा ती तांगेले भागवहिसून करची टायपाचे एक कार्यक्रम होते आनी ते लिमिटेशन नाशिल्ले सो तशी गुजराती जावो राजस्थानी आनी केरळाचे कर्नाटकाचे तशी विंगड राज्याच्यांनी पुराय येवन कार्यक्रम दिलेले आनी आमगेले ते कितले रिच कल्चर अँड हेरिटेज आसा म्हूण सांगून भायर आशिल्ले आमगेले जानांक चेडवांक आनी पुरो कळका म्हूण त्या उद्देशारी ते हे केलेले आयोजन केलेले. थंयची जनांक आनी कशी लागली ते बारीक कोश्चेल वय तांकां म्हळ्यार आमी भारत एक भारतीय म्हळ्यार मस्त अभिमान आसा तशी आनी आमगेले कितले एक नमुना श्रीमंत संस्कृती म्हूण सांगून तांकां एक ते हे मेळ्ळे कॅलायडोस्कोपीक विजन म्हणटात तशी दिसता आनी तांकां तांणी मस्त ते आवडी दवरून एप्रिसिएशन करतात ती. मागीर तुमी तुमगेले स्वंत आसक्तीन थोडे स्वयंसेवक काम करतात म्हणजे समाज सेवेचे ताजे बद्दल थोडे आमकां माहिती दिया. आतां कशें जालें म्हळ्यार आमी आतां परदेशांत आसतना आमगेले देशाचे आमगेले संस्कृतीचे एक विशय गोत्तस का आमगेले चेडवांक मुखावेल पिढीगेक म्हूण आनी अशें जावचें ना की आमी ते पाळ समेत आमी अप्रूट जावं न्ही तशी त्या अर्थारी मागीर ते चेडवांक आनी पुरा आमगेले कल्चरा विशय आमगेले रिच हेरिटेज खंयचे आसा ताजे विशय पुरा हे करता ती आमगेले इंडियन व्हॅल्यूज पुरो ताजे विशय तांकां एक नमून अवेरनेस हाडूंक तांकांय आपण एक भारतीय जावन आसा सो ते एक प्राईड आसका तांच्यान खंय करता तुमी हे आमी अशी घरांतू करतात एके पार्कांतू पुरा करतात ती ते इंडियन सोशल क्लब म्हणल्यार थंय करतात ती जाय जाल्यार चेडू मेळता तुमकां वय चेडू आसता ती आनी चिके सान चेडवय आसता ती व्हड चेडवय आसता ती आनी तांकां विंगड म्हळ्यार डिस्कनेक्टेड जावन आसच्यानच देशांतल्यान दूर आसल्यार देशा वटू कनेक्टेड आसका म्हूण सांगून आमगेले कले आनी साहित्य मात्र न्ही आमगेले आतां करंट अफेर्स आनी चलतस म्हण आतां चेडवांक जनरल नॉलेज आनी पुरा तितले अपडेटेड आसना ती तशें जावन तेवूय कळका म्हूण सांगून करंट अफेर्सा बद्दल डिस्कशन्स ते पुरा कंडक्ट करतात. चेडू वत्ताय आनी येता खुशी ना येता खुशीन येता ती एक पंता पेरेंट्सय पेटयता ती तशी. मागीर तुमगेले एक प्रमुख एक हे कसा म्हळ्यार इको हे म्हळ्यार आमगेले परिसराक खंयच्या निमित्त मारक आसा म्हूण पळोवन ते कसं ते हाजे वेस्टेज खंयचे शिवणे हाजे वेळार ताजे बद्दल कसं की करता न्हू तुमी ते सांगात थोडे. आता ते इको फ्रेंडली म्हणलेले एक कॉन्सेप्ट मस्त प्रचलित जावन आसा तरी आमगेले म्हालगड्यांनी ते मस्त वरस फूड दवरूनच तांगेले जीवनशैलींतू अळवडसून घेतिल्लो आसा आमकां ते नवीन कॉन्सेप्टचे दिसच्या पुरो बट फूड दवरून आमगेले म्हालगड्यांनी ते कोरना येयला आसा एक कापड जावो एक मुंडू जावो एक सान विशय असल्यार ते कितले पंत आमी उपयोग करयेद कशी ते रियूज रिसायकल करयेद म्हूण सांगून तांणी व्हड नांव आनी पुरो आसनाशिल्लें ताका तरी त्या वेळार दवरून कोरना येयलेची आनी आतां सस्टेनेबिलिटी म्हळ्यार व्हडच एक शब्द आमगेले समाज आमगेले कल्चर तशें आशिल्लें सस्टेनेबल कल्चर आशिल्लें आमगेले तरी आत्तां आमी ते कशी ते यूज एंड थ्रो कल्चर येतस पाश्चातीकरण जावन तशी ते आमी कशी वापस आतां रिवायव करयेद म्हूण सांगून मिगेले एक सानाची हव्यास म्हूण येद एट द सेम टायम पॅशनय आसा म्हाका ल्हान मात जो पुरो मस्त करता आशिल्ली ते हांव आतां कशें करता म्हळ्यार हांव घाल्याचे कशें न्ही वेस्ट स्क्रॅप्स आनी असले टेलर्सा लाग आशिल्ले एके घरांतू आशिल्ले मस्त सकड
अनवॉन्टेड म्हणी येद की वेस्ट आयटम्स तांतू ताका परस एक पुनरुज्जीवन कशी दिवी येद म्हूण सांगून त्या एक सान प्रयासू तशी ताजे चिल्ल जावो एक डोर मॅट्स टेबल मॅट्स टेबल रनर्स नाजाल्यार ते हांव घाली ಒಟ್ಟು कोरून ड्रेसची कशी करी येद म्हूण सांगून एक मगल एक हे म्हणी येद तशी फॅशन म्हणी येद शिवण्या क्लासांनी गेले हांवें प्रोफेशनली वचनी हा तरी अशीची बाय ट्रायल अँड एरर आणि मिगेले गुरू थोडे असती तशी तांगे लायक पुरा शिकून करतस सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೀತಿರ್ करतस ते मुखार सुनू खंयचे एक लायक ताका वाटेरी म्हळ्यार दुसऱ्यांकय तांतू इन्वॉल्व करून ते कशी आमी ಒಟ್ಟು मेळ करी येद म्हूण सांगून ते मगल ಒಟ್ಟು वचून मगल ಒಟ್ಟು वचनच ते दुसऱ्यांकय तांतू आमी हे करका म्हूण सांगून तशी मनांत आस कोणाक शिकयता आसा की तुमी तेजे बद्दल चेडवांक शिकोच म्हळ्यार हा ते चेडवांक गेले क्लासेसांनी पुरा म्हणले तांतू अशी चेडवांक तांकां ते इंटरेस्टय जाता आनी तांकांय ते एक विशय कळका आमी कशी आमगेल पर्यावरणाक सहाय जावन अशी येद म्हूण सांगून तशी तांकां थोड्याची अशी सान मट्टाची वर्कशॉप आनी पुरो दिल्लेलो आसा आनी तांकांय त्यांनी ते उमेदेरी करता आशिल्ले एक नमून ते एक्साइटमेंट विंगड आसता अरे टी शर्ट आशिल्ले आमी आतां बॅग केले म्हूण सांगून सो ते एजार धरून आमी ते एनकरेज केल्यार चेडवांक ते मागीर तांगेल मुलक तांगेले मालगड्यांक पावता म्हूण सांगून तयार तशी केल्या आतां तुमगेले गुलवाडी कुटुंब म्हळ्यार संगीत साहित्य कले पुरा आसा तशें आसतना तुमी संगीत शिकून आसू का म्हण म्हाका एक सान एक हे आसा संदेह शिकलें गी तुमी संगीत सान आसतना शिकल्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शिकिली आनी ज्युनियर एग्जाम जाल्लेले सिनियर एग्जाम मुखार सुनू वचनी तरी अशीची हव्यासी म्हणी येद तशी कांय पूण एक 2 लायन पद खंयचे सांगू येत की मगले आज्याने शिकयले आशिल्ले मगल अन्नाने मागीर आमकां शिकयले एक सरस्वती एक भजन आसा ते एक 2 सांगता दे मज दिव्यमती सरस्वती दे मज दिव्यमती सरस्वती दे मज दिव्यमती इंद्रादिक देव पूजित तुझला इंद्रादिक देव पूजित तुझला प्रार्थना ही करती सरस्वती दे मज दिव्यमती भारी लायक जाला संस्कृती हे बद्दल तू कंटिन्यू करका आशिल्लें म्हणून म्हाका दिसता आनी मुखार सून पुणी करतली म्हणून म्हाका एक विश्वास तुमगेल्या आशिर्वादान मुखार सोयता हय मागीर आनी कोंकणी खातीर तुमकां सगळे कोरका म्हूण मनांत आस म्हूण तुमी म्हगेल्या अशी संदर्शना भायर उलयतना सांगिल्लें आसा कसं कोरका म्हणून अंदाज आसा सादारण कोंकणीन तू हांव म्हळ्यार अन्नान हे ताता तिंगण कुंड्या कुरकोळ तशी आरंभ केलेले आशिल्ले ते मुखार सुनू कशी हे करियेद आत्ताचे म्हाका समजावन कालगतीक समजावन कशी करियेद म्हूण सांगून ताजे बद्दल कांय पुणी करया म्हणून मनांत आस आनी ते म्हाका एकलेल मिती साध्य आसना एज अ टीम ಒಟ್ಟು मेळणू कोरका जावचे अगत्य आसतले तशी ते एक आमगेले विचारधारे एकल्याक आशिल्ले जाणांगेले ಒಟ್ಟು एक मेळणू तशी मुखार सोया म्हणून आस आनी हांव आनीक ऑब्जर्व केलेले म्हळ्यार आतां पुस्तकां अंगडी वतना आमगेले चेडवांक ते चिल्ड्रन्स बुक सेक्शन म्हणून पळयल्यार मस्त नमना काणी पुस्तक आसता तरी आमगेले कल्चरा विशय एक आमगेल भाशेन तू कोंकणी भाशेन तू आसचे म्हाका मस्त दिसनी तशी ते आसल्यार आमगेल चेडवांक भास सानपण दवरून आमी तांगेल कान्नांत घालयेद आमगेले नित्य उपयोगांत तू घालयेद म्हूण सांगून ते एक हांतू पर्स्पेक्टिव्हार त्या दृश्टिकोनारी कांय कोणी कोरका म्हूण सांगून मनांत आस ते कशी करचे म्हणून मुखार सून आलोचन कोरका वय विश्व कोंकणी केंद्रान मस्त बायलिंग्वल बुक्स केल्यांची सचित्र जावन कोंकणी आनी इंग्लीश
म्हळ्यार आतां चेडवांक इंग्लीश जावू का न्हू वय अन्य एक पेजारी त्याची सैमिल्टेनियस जावन कोंकणीन देवनागरी लिपीरी तसल केला आणि ताका चंद आकर्षक चित्र प्रकोर मस्त बೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ वय आमी चेडवांकनी जयदिसाकनी वय हांवन तू मिगेले नातयेक पुराय तसल बुकाची गिफ्ट हांग दुडवा घेवन वय तिका दिल्लेले आसा वय ಬಹುಶಃ तुमकांय तुमगेला अन्नाल तुकून मस्त बुक्साची बर्थडे कनी मेळ्ळेले आसच्या पुरो वय ते वय तुम्ही वय दवरनाशा पुरो वय प्रति वर्स तेंचे उडगेर मेळटशिले आमकां ड्रेस आनी खेळणी तसली पुरो अन्नान हाडचे नाशिल्ले हा प्रति वर्स पुस्तकां दिवचे आशिल्ले हा तशी हांवें आतां म्हाकाय म्हणून तशी अभ्यास आशिल्लो तशी आतां हांव कोणाकय दिवचे आसल्यार चडावत जावन पुस्तकाची दिता वय वय आता तुम्ही ओमानांत म्हणले थंय कोंकणी उलयतल कुटुंब मस्त आशा पुरो म्हणलें तांचे चेडवांक कसले कोंकणी शिकोवची कोंकणी काणी सांगची कोंकणी पद शिकोवचे असल कसले योजना आसा तुमकां हाज्यो ಎದ್ದೋಳು तशी कसं हें करनी आलोचन करनी बट हें तुम्ही आतां दिल्लेले आयडी लायक आसा हा ते मुखार सुनू कशी कार्यगत करयेद म्हणून विचार विमर्श करून करयेद आमची ओमान आमची गेल कुटुंब म्हूण एक आमची गे जानान ಒಟ್ಟು कोरनु कोंकणी भास आमगेल कशी आमगेल कुटुंबे मध्येन तांणी पुरो आसका म्हूण सांगून तें एक प्रयास करून वर्स वर्स मेळचे तें पुरो आस आनी कोंकणी भास आमगेले चेडवांनी एक तें मुखावेल पिळिगेच्यांनी कशी मुखार सून उरका म्हणून ताजी एक हें इम्पॉर्टन्स गोत्तसका म्हूण सांगून तें आमी एज अ कुटुंब ते प्रयास कोरका जाता प्रत्येक आमी संस्थे मूलक कोरका एक तांचेर आमी डिपेंड जावन आसका म्हूण सांगून आमी करूं जायना आमी ते म्हणटात न्हय चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हूण सांगता तशी आमगेल भास आमी प्रिजर्व कोरका जाल्यार आमगेल मूलक ते आरंभ जावका तशी आनी तुमकां कसले सांगूक इच्छा आसा कसले इच्छा पावताय मग लेखाची हें म्हळ्यार कळकळी जावन विनंती आमगेले कोंकणी भास कोण कोण उलयत आसा ती आमगेल देशांत आसो परदेशांत आसो आमगेले भास केन्नाय विसरूं नज म्हळ्यार आमगेल भास आमगेल आयडेंटिटी ते आमी वृत्तीक आमी विंगड भास उलोवच्या पुरो ती इंग्लीश आसो एक विंगड खंयची विंगड लँग्वेजीस आसो जर्मन फ्रेंच मस्त सकट भाशेक आमी आद्यते दितात ती आनी आमी कोंकणी भास उलयतली म्हणून आमी ते एक ताजे ते होडपण आमकां आसका होडपण म्हळ्यार ते एक अहम न्ही तरी दॅट फिलींग ऑफ प्राईड वय तें आसका आनी तें आमी आमगेल चेडवांक आमगेल नातरांक मुखार सुनू तें एक दिवका म्हणून सगळ्या लागीं हांव विनंती करता ते आमी कशी करयेद म्हूण सांगून ते आमी आलोचन कोरका ते मस्त कडेन हांव पळयल्या आमगेले सुत्तमुत्तूची कितलीकी कुटुंबेन तूं आवस बापून चेडवां लागीं इंग्लीश भाशेन उलोवचें इंग्लीश घरा भायर उपयोग आसतालो ऑफिसांत जावो विंगड खंय स्कुला वतना पुरा तरी आमी घरा भितरी अपस तें मुखार सून व्हरू नज आमगेल भास आमी शिकयनी जाल्यार चेडवांक विंगड कड शिकूंक अवकाश मेळना तशी तें एक आमी मनान तूं केन्नाय घालून घेवका की आमगेल भाशेक आमी प्रामुख्यते दिवका त्या मुखार सून व्हरका आमकां केन्ना साध्य आस की ता वेळी आनी त्या चेडवांकय मना वचका आमी विंगड भास उलोवती विंगड आमगेले आचार विचार भायर आसल्यार तरी घरा भितरी आमी एक कोंकणी भाशेचे कितले हें करूं साध्य आस की ताजे प्रचार प्रसार करूं साध्य आस की ते आमी आमगेले कुटुंबे भितरी कोरका म्हणून आमगेले एक आशे ओके जायत संस्कृती सुमार 1 घंटा भरी आमी उलयलेची आनी केय उलोवत जाल्यार मस्त विशय आसा तुगे तुगेले अमूल्य वेळ तो गांव आयिल वेळ तुका धोरून घेवन हांगा तुगे तुकून मस्त विचार आमी एक विनिमय करूंक साध्य जाले आमगेले वीक्षकय हाजे निमित्त मस्त संतोष पावताची तांतूय संतोष कुमार गुलवाडिले तांगेले तरंग वाजून अभ्यास आशिल्ले कोणय आमगेले आन्य आसल्यार तांकांय मस्त खूश जावन आसता तांगेले संतोष कुमार गुलवाडी हांगेले दुवेक पळोवन तशी मस्त तुमकां धन्यवाद आनी आमगेले वीक्षकांकय हे आमगेले संदर्शन पळोवन ताजे आनंद घेतील खातीर धन्यवाद सांगताची वो आमगेले एक आप्त संवाद हांगाक आमी समाप्त करूया नमस्कार वैयक्तीक जावन शकुंतल माई तुमकां मिगेले धन्यवाद
नी नमस्कार आणि सगळं विश्व कोंकणी केंद्र युट्यूब वाहिनीचे वीक्षकांकय नमस्कार धन्यवाद. आणि आमगेल वीक्षकांगे लगी एक मनवी, तुम्ही आमगेलो कार्यक्रम लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नमस्कार. नमस्कार.